हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक वाखाणणी. तो सोबीत गायेचो देव. ताची सोबीत गाय आमचे भितर आसा. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. ह्या वेळार आमचे दोनूय हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी देवाक दिन वासुया. Obrasin talama shakia rabatra lande. Libara bantolo otra masikara bantala mahatilo lo koromonteleke. Abira bira 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 bashara bara 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 bashekere bere bere be. Ora hantala mashakatra lande. Oh, thank you, Lord Jesus. या वेळापासत, या दिसापासत, आमच्या जिवितापासत, आमच्या कुटुंबापासत, आमच्या भुरग्यांपासत आणि आमच्या हर एका देण्यापासून देवाक दिनवासुया मोगाच्या न्हू. देव आमकां सांबाळता, देव आमचो मोग करता. आमचे भितर ह्यो नवो श्वास ताणें घातला, देखून आमी ह्या संवसारान जिवी आसा. 1 कोरिंथकरान चॅप्टर 6 वर्स 11. पयली कोरिंथकरांची चीट 6 वेसवर आनी 11वी ओळ आमकां सांगता, तुमचे मदें असले थोडे मनीस आदी आसले, पूण आतां सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवा वरवीं आनी आमच्या देवाच्या आत्म्या वरवीं तुमी नितळ, पवित्र आनी प्रामाणीक जाल्यात. मोगाच्या भाव भयणांनो, 1 कोरिंथकरान 6 वेसवर देवाचें उतर आमकां सांगता, आदी आमी थोडीं मनशां अशीं आसल्या, पूण आतां आमी सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी देवाच्या आत्म्यान नितळ, पवित्र आनी प्रामाणीक जाल्या. देखूनच आमी डिक्लेअर करता, आमी सोम्या जेजू क्रिस्ता भितर एक नवी रचना आनी सृश्टी आसा. आदले ते सगळे गेले, मेळे ते सगळे गेले. आतां पवित्र, नितळ आनी प्रामाणीकपण आमचे भितर आसा. कित्याक देवाचो आत्मो आमकां आमच्या जिविताचो आनी आमच्या आत्म्याचो ताबो घेता आनी तो आमकां चलयता. ताच्या नांवान आमकां सुटका मेवल्या, कित्याक तें नांव सामर्थ्यशाली आसा. सोम्याचें नांव सामर्थ्यशाली आसा. आयज तूं आनी हांव आसा ती देवाच्या नांवाक लागून आसा. ताच्या नांवान आमी चलता, ताच्या नांवान आमी भोंवता, जें कितें आमी करता तें सोम्याच्या नांवान आनी आत्म्यान करता. कित्याक ताचे वरवीं आमकां आमचें जिवीत नितळ जालां, पवित्र जालां आनी आमी प्रामाणीकपण जियेता. मोगाच्या भाव भयणांनो, त्या देवाक ह्या वेळार दिन वासुया, कित्याक हो वेळ ताणें आमकां दिला. ताका वाखाणुया, ताका आर्गां दिवया, ताच्या मोगा पासून. ताणें आमकां आपली भुरगीं केल्यान आनी आपल्या आत्म्यान ताणें आमकां भरल्या.
जितले उदीत अस्तमेत पयस आसा तितली पयस देव आमची पातकां करता म्हज्या देवाक आर्गां दितली ताचें नांव सदांच वाखाणटली म्हज्या देवाक आर्गां दितली ताची देणी केन्नाच विसरची ना म्हज्या देवाक आर्गां दितली ताचें नांव सदांच वाखाणटली म्हज्या देवाक आर्गां दितली ताची देणी केन्नाच विसरची ना 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 भोगशीता सगळीं तुजी पातकां तो पिडेंतलो तुका बरो करता तो मरणांतलो तुका सोडवून दिता तो काकुतीत मोगान तुका व्हरता म्हज्या देवाक आर्गां दितली ताचें नांव सदांच वाखाणटली म्हज्या देवाक आर्गां दितली ताची देणी केन्नाच विसरची ना म्हज्या देवाक आर्गां दितली ताचें नांव सदांच वाखाणटली म्हज्या देवाक आर्गां दितली ताची देणी केन्नाच विसरची ना ताची देणी केन्नाच विसरची ना Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. ह्या दिसा पासत ह्या वेळा पासत तुझ्या सगळ्या देण्या पासत आमी तुज्या देण्यान भरता दर एक दिसा आमेन. हालेलुया. हेंचे देवाचें उतर घे. Praise the Lord. Matthew chapter 10 verse 1. आपल्या 12 शिसांक आपूण हाडून जेजून ताका मेळ्या आत्म्याचेर अधिकार दिलो. आपल्या 12 शिसांक आपूण हाडून जेजून तांकां मेळ्या आत्म्याचेर अधिकार दिलो आनी हांकां काडूंक आनी सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. आमेन.
सो पळयात देवाचें उतर कितें म्हणटा. जेजून पयले ज्या वेळार ते ताचे शीश जाले त्या वेळार तेंचे भितर एक ऑथॉरिटी घातल्या, एक अधिकार दिला. प्रेज द लॉर्ड. आनी काल सांगूंक हांव तेंच सोदतालो, अधिकार म्हटल्यार कितें. प्रेज द लॉर्ड. पळयात हांवें काल तुमकां सांगतना अशे भाशेन सुरवात केल्ली. मॅथ्यू चॅप्टरच्या वेळार आमी 7वो भाग पळयता, 8वो भाग पळयता, मॅथ्यू चॅप्टर 8. आनी थंय आमकां एक शतपती चाकर दिश्टी पडटा. आनी तो शतपती चाकर एक पावट जेजू लागीं येता. आयकात सारकें आं. एक पावट जेजू लागीं येता आनी जेजूक सांगता म्हजो चाकर बरो ना, म्हजो चाकर बरो ना. सो मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 7 थंय कितें म्हणटा जाणा. जेजू म्हणटा हांव येता आनी ताका बरो करता. पळयता सारकें पळयात. हांव येता आनी ताका बरो करता. प्रतिपाळून शतपती चाकरान, शतपती म्हटल्यार कितें, 100 जे चाकर असतात त्याचो मेन मुखेली. ओके. तर 100 चाकराचो मेन मुखेली सांगता ओके ठीक आसा. जेजू कितें म्हणटा पळय. जेजू अशा भाशेन म्हणटा तूं येवं नाकाय. ओके. तूं येवं नाकाय पूण तूं एक उतर उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. ओके. सो तो चाकर देवा लागीं, जेजू क्रिस्ता लागीं कितें तरी सांगता. तो सांगता तूं येवं नाकाय पूण तुजें उतर एक उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. हालेलुया. तेचे रिजन सांगता. तो बरें जावचो रिजन सांगता. कित्याक म्हजो चाकर बरो जातलो तेचे रिजन पळयात. 9वी लायन म्हणटा तर हांवूय दुसऱ्याच्या हाता खाला आसा. पळयात आं. हांवूय दुसऱ्याच्या हाता खाला आसा आनी म्हजे हाता खाला शिपाई आसा. सो तो थंय ऑथॉरिटी सांगता. हांवूय कोणाचे तरी अंडर आसा, हांवूय कोणाचे तरी ऑथॉरिटीच्या खाला आसा आनी म्हज्या ऑथॉरिटीच्या खाला कोण तरी आसा. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार तो आपल्या वयलो अधिकार सांगता आनी आपल्या खायलो अधिकार सांगता. आपल्या वयलो अधिकार सांगता आनी आपल्या खायलो अधिकार सांगता. आतां हय तो कितें म्हणटा. हय अशा भाशेन म्हणटा हांवूय एक चाकर आसा आनी तातल्या एकाक हांव सांगता वच आनी तो वयता. दुसऱ्याक सांग ये आनी तो येता. एका चाकऱ्याक सांगता अमकें कर, तो अमकें करता. कित्याक जो चाकर सांगता तो अशें म्हणटा. तो म्हणटा कितें पळय म्हाजे वयर ऑथॉरिटी आसा, हांवूय कोणाचे तरी वयर हाता खाला काम करता आनी म्हाका तो सांगता अधिकार तूं हें कर आनी म्हाका तें करूचें पडटा कित्याक म्हाज्या वयर कोणाचो तरी अधिकार आसा. तशेंच म्हाज्या खाला आसा तांकां हांवूय सांगता तुमी अशें करात आनी ते तशें करतात कित्याक म्हाका तेंचे वयर अधिकार आसा. सो अधिकार आसणें खूब गरजेचें. प्रेज द लॉर्ड. आयचें समजून घेयात. जर तुमकां हर एका वस्तूंसून पेकवणी जाय, हर एका शिकपणांसून तुमकां भायर सरोंक जाय तर पयली व्हडल्यान व्हडली वस्त म्हटल्यार अधिकार. प्रेज द लॉर्ड. ज्या ताकाय तुमचे भितर अधिकार येयना ना त्या ताकाय तुमचें कोण आयकोचोच ना. प्रेज द लॉर्ड. जस्ट एग्जाम्पल घेयात. तुमकां कसलोच अधिकार ना आनी तुज्या हाता खाला 4-5 कामगार आसात. तुजे वयर कांयच ना, तुका अधिकारूच ना आनी ते कामगार तुजे आयकतले ना. आयकोचे कित्याक आयकोचे ना. कित्याक तुका अधिकार ना तांकां आरडोंक, तुका अधिकार ना तांकां सांगोंक. पूण तुका ज्या वेळार तेंचे वयर अधिकार येता त्या वेळार आतां कितें जातलें ते सांगतात, तूं सांगताय तें तांकां आयकोचें पडटलें कित्याक अधिकार येयलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी हे अधिकारा विशयीच जेजू क्रिस्त सांगता. प्रेज द लॉर्ड. मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 1 पळयात.
आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां म्हेया आत्म्यांचेर अधिकार दिलो. प्रेज द लॉर्ड. सो जेजू क्रिस्तान एक अधिकार दिला जो आपल्या लागीं आसा तो अधिकार आपल्या शिसांक दिला. प्रेज द लॉर्ड. सेम अधिकार आसा जो जेजू क्रिस्ता लागीं आसा तो तुमचे लागीं आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आता ह्यो अधिकार कितें? ह्यो अधिकार आसा तो म्हटल्यार पळयात, जेजून खंयचो अधिकार तुमकां दिला तो पळयात. जेजून अधिकार दिला सगळ्या, ओके, कितें म्हणटा? सगळ्या. आमेन. सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करूं तांकां पदवी दिल्या. प्रेज द लॉर्ड. सगळ्या जे कितें तुमचे वयर जी पिडा आसा, जी कितें तुमकां दूख आसा, जी कितें तुमकां त्रास आसा, तेचे वयर सगळ्या वयर तुमकां तुमचे पिडेक बरो करून जेजू क्रिस्तान अधिकार दिला. प्रेज द लॉर्ड. आता कितें जालां? तुमचो अधिकार तुमी यूज करनात. जर तुमी कामगारांका, ओके, जर तुमच्या लागीं कोण काम करता तांकां जर तुमी काम करून घेयनात वा तांकां जर तुमी तुमची ताकद वा तुमची पावर सांगनात तें काय ते तुमचे वयर आसतले, ते तुमचे कोण आयकोचेच ना. पूण ज्या वेळार तांकां समजतलें अरे हेचे वयर तर पावर आहा, तो म्हाका कितें काडीत जाल्यार, कामा वचून काडीत जाल्यार, म्हाका मायनस करीत जाल्यार, म्हाजो पगार कमी करीत जाल्यार. पण एक मॅनेजर आसता, त्या मॅनेजराक तेंचे जे कोण असतात नोकर तेचे अंडर असतात ते भियातात. कित्याक? तेका ऑथॉरिटी आसता. जे कितें आसा ते मायनस करून आनी प्लस करून. आमेन. दिसला. तसोच बँकेचो मॅनेजर आसलो जाल्यार तेका पासून ऑथॉरिटी आसता. आपले कामांक कोण आसात, बँकेन कोण आसात ते काम करतात वा ना तांकां पॉयंट दिवचो नाजाल्यार मायनस करूं. दिसलो. सो ही एक ऑथॉरिटी आसा. ही संवसारांतली ऑथॉरिटी न्हू, ही सरकार राज्या वयली ऑथॉरिटी देवान तुमकां दिल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो सदांच सजमोन घेया, देवान तुमकां एक ऑथॉरिटी दिल्या. प्रेज द लॉर्ड. तुम्हीच जर म्हणटात अरे कशें ना कशें जातलें, माझे हात दुखतात, माझे पांय दुखतात, माझे पांय फुटतात, माझे दोपरां फुटतात, माझे दोळे दुखतात, माझे आनी तकली दुखता, माझी कमार दुखता, माझे आंग मास दुखता, माझे हें दुखता, माझे तें दुखता, हे म्हणत रावतात जाल्यार पळयात ही ती ऑथॉरिटी आसा तुमची. जे शिकपण आसा तेका सांगोची. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात एक देवाचो सेवक आसा, ओके, तो देवाचो सेवक ऑनलायन म्हणजे ऑनलायन जशें आमी प्रेयर करता तसो तो ऑनलायन सांगता. आनी जर तो सांगता ही पिडा रोग बरी जाता तर ती पिडा रोग बरी जाता. हेचो अर्थ कितें? जी पिडा आसता ती पिडा तेची आयकता. प्रेज द लॉर्ड. ती पिडा तेची आयकता म्हटल्यार तुका हात ठेवूंक जावो, तुका आनी कितें करूंक जाय हेची गरज ना. देवाची उतरां सामर्थ्यशाली आनी तोच शतपती चाकर जाणा जालो. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका दिसता ते शतपती चाकराच्या फुडचो हिस्ट्री आमकां खबर ना, पूण म्हाका दिसता तो व्हडलो प्रिचर जातलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. व्हडलो देवाचो सेवक जातलो. कित्याक जाणा तेणी देखून ना जेजूनूय म्हटलें म्हटल्यार जेजूकूय शॉकीड जालो. कित्याक जाणा बाबा जेजू शॉकीड जालो? कित्याक येदो व्हडलो भावार्थ इज्रायलान म्हणटा म्हाका मेळोंकूच ना. तो शॉकीड जालो. कित्याक तेणी अशा भाशेन जेजूक सांगलें, तेणी ऑथॉरिटी सांगली. आमेन. तोच शतपती चाकर जेजूक तेच सांगतालो. शतपती चाकरान कितें सांगलें? जेजू तूं येवची गरजूच ना, कित्याक तुजी उतरान ऑथॉरिटी आसा. आमेन. तुज्या उतरान ऑथॉरिटी आसा. ज्या वेळार तुमी उतरां उलयता ते उतरान ऑथॉरिटी आसा. आमेन. तुमी जे डिक्लेअर करतात ती ऑथॉरिटी आसा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ती ऑथॉरिटी आसा. आमेन. ती ऑथॉरिटी आसा मेल्ल्यांका जिवी करूची.
ती एथॉरिटी आसा. शीक मनशांक बरी करूची ती एथॉरिटी आसा. तुज्या पांयान ठेवन तुकाच हील करूची ती एथॉरिटी आसा. तुज्या तकलेर हात ठेवन तुकाच हील करूची ती एथॉरिटी आसा. तुज्या कानाक हात ठेवन तुकाच हील करूची ती एथॉरिटी आसा. तुज्या दोळ्यांक हात लावन तुकाच बरो करूची. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हिलींग इतके लागीं आसा. प्रेज द लॉर्ड. हिलींग इतले लागीं आसा. प्रेज द लॉर्ड. सजमोन घेयात. तुमकां दिसतलें पळय जस्ट एग्जांपल घेयात. एक पावट हात ठेयलो आनी म्हणटलें इन द नेम ऑफ जीसस एवरी डेमोनिक स्पिरीट आय बायंड यू एंड कास्ट यू एंड सेंड यू टू फीट ऑफ जीसस. हांव अधिकारान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सांगता म्हाजे भितरली कसली पिडा आसा हे वेळार जेजू क्रिस्ताच्या नाजरेच्या नांवान बांदून हुकूम करता जेच्या पांया लागीं वचून पडो. आतां तुमी म्हणटल्यात अरे ब्रदरीन सांगलें कांय जावंक ना अशें कशें. हा प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. खंयचेय झाड व्हड जावंक तुका उदीक घालुचें पडटा. प्रेज द लॉर्ड. तुजे जिबेक धार येवंक तुका तेचेर काम करूचें पडटा. तुजे जिबेक ताकद येवंक तुका आत्मीक रित्यान उलोवचें पडटा. तुका अन्य भाशेन तुका वर्शिपान म्हटल्यार तुजी जीब तयार जावंक जायी. प्रेज द लॉर्ड. पयशी आनी एक एग्जांपल दिता. तूं एक झाड आसा आनी तें झाड तूं तोडूचे खोशी आहा तुका आनी एक तूं कुराड घेतलाय आनी तेचेर घाव घालताय परतून घेताय परतून घाव घालताय. ती झाड मोडनातूच ना. तें झाड तोडना ना. कित्याक पळयताय जाल्यार त्या कुराडीक धार ना. सो तूं कितें करताय वयताय धार काडटाय आनी येताय. प्रेज द लॉर्ड. वयताय पे करताय धार काडटाय आनी येताय. आतां म्हाका तुका 10 फटके मारूची गरज ना. एका फटक्यान तें झाड तुट्टा. कित्याक तुका त्या झाडाचे वयर एथॉरिटी येयल्या ती म्हटल्यार धारेची. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तशें जिबेचे वयर आमकां सर्वेस्पर देवान एथॉरिटी दिल्या. तो शतपती साकर सांगता तूं येवकूच ना काय म्हणटा. कित्याक तेणी तेची एथॉरिटी वळखली. तेणी तेची एथॉरिटी वळखली आनी तो कितें म्हणटा तूं येवकूच ना काय जेजू. प्रेज द लॉर्ड. सोम्या तूं येवकूच नाका आनी म्हाका फावत ना तूं म्हाज्या घरा कडेन येवचो. पूण म्हाका जाणा तुज्या लागीं कितलें सामर्थ्य आसा. तुका येवची गरज ना पूण एक उतार उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. एक उतर उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. हाव पॉसिबल. येस पॉसिबल. कित्याक तेच्या नांवान शक्ती आसा. आमेन. आयज हांव तुमकां कित्याक सांगता एक पिडा घेवन तुमकां कंटिन्यू रावोंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. एक पिडा घेवन तुमी जर ते पिडेन सजमोन घ्या. जर तुमकां जर ती पिडा कंटिन्यू 1 वरस 2 वरस 3 वरस 4 वरस आसा तर तो एथॉरिटी तुजे वयर चलयता. प्रेज द लॉर्ड. ती वायट शक्ती तुज्या वयर एथॉरिटी चलयता. एक मनान घेयात जी कितें पिडा येता पयले तुमच्या मनानसून काडून उडयात. जी कितें पिडा येता जे कितें अशीकपण येता हें देवा कडसून येयना. थोडीं जाणां म्हणटात देवान म्हाका कश्टान वांटो दिला. देवान म्हाका ह्यो शिकपणाचो खुरीस खानार घेवन म्हाका दिला. चुकीचो समजा. सैतानान तुमकां फसयला. बायबल क्लियर म्हणटा बऱ्या भांडारांसून बऱ्यो वस्तू येतात. संवसाराचो नियम आसा. तर सर्गीचो देव केन्नाच वायट वस्तू धाडना. केन्नाच ना. केन्नाच धाडूंकूच जायना. प्रेज द लॉर्ड. सो मागीर ही वायट वस्तू आसा कोणा कडेन आनी येयल्या खंयसून. प्रेज द लॉर्ड. ही वायट वस्तू येयल्या सैताना लागसून. ज्या वेळार ती येयल्या ती तुमच्या जिवितान बसल्या. सो आतां तुमकां कितें करूंक जाय. आतां तुमकां बायंड करूंक जाय. आतां तुमकां बांदून हुकूम करूंक जाय. एकदां जावचें ना 2दा जावचें ना. डेली जर तूं टॅबलेट्यो 3 टायम घेताय जाल्यार 60 टायम बायंड करून पळयात जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. ती शक्ती वायट वयतलीच. आमेन. अधिकार ना तेका. अधिकार ना. प्रेज द लॉर्ड. जस्ट आनी एक एग्जांपल दिता. जस्ट एग्जांपल घेयात. तुमी तांदूळ सुकत घातल्यात भायर. ओके. तांदूळ सुकत घातल्यात आनी थंय कोणाची एक कोंबडी येयल्या आनी कोंबडी येवन थंय खातात न्हू. कितें खाता ते तांदूळ खाता. तांदूळ खाल्या उपरांत तुमी कितें करतले. चल वच म्हणटले. चल वच म्हणटले. सो ती वयतली आनी परत येतली. परत येयले उपरांत परत कितें करता. शी कितले पावटी ताका धांवडटा तरी पासून ती परत येता. सो परत तिका धांवडटले. सो
परत तिसऱ्यांदा येता. आता तुम्ही बेजार जातले. आता तुम्ही कितें करतले, तुमच्या लागचो जो दांडो आसा तो त्याच्यावर शेवडावन मारतले. ज्या वेळार शेवटावन मारतले त्या वेळार त्याच्या पांयार बसतलो. कमी ऐकतल्यात तितले पावटी तुमचे भितर सामर्थ्य देवाचे उत्पन्न जातले. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक देवाच्या उतरान सामर्थ्य आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी हांव बिलीव करता देवाच्या उतरान आनी उतरां वरवीं जायत्यो वस्तू बदलतात जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो पळयात, हेचे देवाचे उतर घेयात, उठात, प्रकाशमान जायात, उजवाडीत जायात, कित्याक उजवाड तुज्या लागीं येयला. आमेन. थँक्यू जिजस. हे दिसा पासत, हे वेळा पासत, हे सोबीत म्हज्या भाव भयणां पासत, तेंच्या जिवितान पासत हांव पळयता एक वाडतो अनुग्रह तेंच्या जिवितान. हांव पळयता एक वाडतें सामर्थ्य. जे पयलीं करिनासले ते आतां करूंक शकतात जेजू क्रिस्ताचें नांव. जी पयलीं चलोंक पळयनासली आतां चलोंक पळयतात जेजू क्रिस्तान. जी पयलीं पांय मोडी नासली ती आतां पांय मोडटात जेजू क्रिस्ताचें नांव. पयले दिश्टी पडनासले आतां दिश्टी पडटात जेजू क्रिस्ताचें नांव. पयले आयकोंक येनासले आतां आयकोंक येता जेजू क्रिस्तान. पयले उलोवंक येनासले आतां उलोवंक येता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. त्याच्या नांवान सामर्थ्य. पेद्रून त्याचे नाव यूज केले, मरियमाईन ताचे नाव यूज केले, पावलून ताचे नाव यूज केले, जुवान ताचे नाव यूज केले. हर एक मनीस त्याचे नाव यूज करता आणि स्वतंत्र जाता. तुम्ही पासून त्याचे नाव यूज करात आणि स्वतंत्र जायत. आमेन. थँक्यू जीसस. हे दिसा पासत, हे वेळा पासत, हे सोबीत म्हज्या भाव भयणां पासत, तेंच्या जिविता पासत हांव पळयता ही देवाची उतरां तेंच्या हाडान शिरान तेंच्या रक्तान रिगल्यात, ती अडकल्यात आनी ती रुजल्यात जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आनी ती स्वतंत्र जाल्यात त्या सामर्थ्यशाली जेजू क्रिस्त देवाच्या नांवान. आमेन. गॉड ब्लेस.